इलेक्शनाच्या पयलीं म्हळ्यार 2022 इलेक्शनाच्या पयलीं बीजेपीन आनी ह्या प्रमोद सावंतान गोंयचे जनतेक एक प्रॉमिस केली आनी अनाउन्समेंट केलो आनी 16,000 लिटर उदक एक एक घराक फुकट मेळटलें अशें उतर दिलें. हें उतर दितकच मॅनिफेस्टो म्हणून आयलो, मॅनिफेस्टोनी तें घालें आनी लोकांनी तें वाचून मतां मारलीं. मतां मारतकच 6 म्हयन्या नंतर आज होच सरकार ह्या उतराचेर यू टर्न मारता आनी उदकाची दर वाड करता. म्हळ्यार एक केदो व्हडलो घातकी तो पळय आसा. हो उदकाक पसून गोंयकारांक फाटीशेर करूंक सोदता काय गोंयकारांक बीजेपीक मत मारलें ना म्हणून पनीश करूंक सोदता काय कितें अशें गोंयकारांच्या मनान प्रश्न पडला. दुसरो प्रश्न असो आहा की हें केन्ना तो वाडयता. जेन्ना सगळे 8 ओपोजिशन आमदारांक विकते बी घेवन जातकच आतां तो दर वाड करता. म्हणटकच ओपोजिशन आमदारांक विकते घेवपाचे पयशे तो गरीब जनते कडच्यान रिकवर करूंक सोदता काय कितें असोय प्रश्न गोंयकारांक पडिल्लो आहा. हांव गोंयकारां कडेन इतलेंच मागतां की तुमी जागे जायात आनी पळयात कसो बीजेपी सरकार दिसान दीस तुमकां फटयता. हे सुसंस्कृत गोंयची जनतेक दिसान दीस कशी कॅटां करता, कसो फटयता आनी फटयत आसा हें तकलेन दवरात आनी जो टायम येतलो फुडें त्या टायमार कितें करूंक जाय तें करा.